विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी विधिमंडळ प्रश्नाची वळेरी करपा खातीर पर्यायी लॉट्स ऑफ रुलिंग अँड ऑपोजिशन घेवपाच्या कन्व्हेन्शनाचेर चालू दवरपाचें आवाहन केला। हे विशीं मंगळारा विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाच्या फुडारपणा खाला विरोधी आमदारांनी सभापतीक निवेदन भेटायले। आसा तीच परंपरा चालू उरतली तांकां सभापतीन सांगला। पहिली जी परंपरा जी आशिल्ली रँडम आसताली, रँडम ते सगळे लॉट्सांक घेताले, म्हणजे ऑपोजिशन रुलींग अशें कांय उरनाशिल्लें। जो ज्या कोणाक लॉट्स मेळटा की तो वतलो, म्हणजे ती पारदर्शकता, म्हणजे थंय आनी कोणूय ती पार्शलिटी नासताली। आनी त्यामुळे आत्ता प्रश्न रेज कितें जाला की हांगा जे रुलींग आमदार चड आसा आनी ऑपोजिशन कमी आसा, त्यामुळे रुलींग जे आमदार आसा तांचेय प्रश्न आसता आनी फक्त ऑपोजिशन 7च आसा। त्यामुळे तांची वरी आशिल्ले की आमकां टायम मेळचो ना किंवा आमचे क्वेश्चन येवचे ना अशें तांची वरी आशिल्ली। पण हांवें फाटले फावटी कांय आमी जे एक खूब जाणांनी रिक्वेस्ट केली अशें म्हणून हांवें तो प्रयत्न केल्लो, पण ताका सत्ताधारी लोकांचे अपोज आशिल्लो की तुमी जुनी जी पद्दत आसा ती फॉलो करनासतना तुवें नवीन पद्दतीन वेगळ्या पद्दतीन केलें, आनी त्यामुळे जी जुनीच हांवें परत एकदां ती हाडपाचे दृश्टीन प्रयत्न केल्ले आसा की त्यामुळे हांगा अडचण इतलीच आसा, अडचण इतली की हांगा रुलींग कमी आसा, हाका ऑपोजिशन कमी आसा म्हणून तो तांचे प्रत्येक क्वेश्चन रेज करता। त्यामुळे लॉट्स कोणाक पडटा ते म्हणजे ते थंय आनी कोणाक पार्शलिटीच ना न्ही, जशे लॉट्स पडटले तशे ते क्वेश्चन। जुनी पद्धत जी पयलीं साकून चालू आशिल्ली ना रुलींग अशें म्हणून न्ही ते येना अशें आसूं येता तशें। आनी सेशन म्हळ्यार क्वेश्चनावर त्या पुरतूच आसता न्ही, बाकीचे बिजनेस आसता न्ही, बाकीचे बिजनेस आसता न्ही। हांगा तसो जो काम करपी मनशान मरे प्रत्येक बिजनेसाक ताणें पार्टिसिपेट जावपाक येता। म्हणजे तो खरो जर काम करपाची इच्छा आसत तर जायत न्ही, क्वेश्चनावर वो 1 वराचो लक्षांत का। बाकीचे समज 0 वर पासून बाकी सगळे जे गजाल आसात ताका पार्टिसिपेट कोण हाडयता तर, पूण दुर्दैवान आमचे लोक जायना न्ही रे। रिकॉर्डिंग थंय ऑपोजिशन आसता आनी रुलींग आसता मग ते। We submitted a memorandum to the Honorable Speaker की जी प्रथा आहली पयली जे लास्ट असेंब्ली सेशनान the convention that was followed, that one question to be taken from the ruling and one from the opposition. So we requested the Honorable Speaker, because at 4 o'clock the question जे पहिले दिसाचे question आराचे जे business आ they will decide. So we said that he was wise enough to allow the opposition and the ruling. He had given an opportunity, and this was all under video surveillance that was recorded last time. So what and why it should be changed, for what it has to be changed, why are you all not allowing the opposition to get an opportunity? We are only 7 of us. So we have told him that if he is going to go ahead and if they are going to go ahead with that, we will have to know, as proposed yesterday by our senior MLA Vijay Sardesai. He proposed to us that we should boycott the session in case we are not allowed this opportunity of one ruling, one opposition. So what is this? What is the outcome? He said that he would let us know. He said that he is with our sentiments, so he would speak and he would let us know. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर।